नमस्कार येवकार. दिस इज गोवा 360 डिग्री ग्राउंड झिरो. सत्तेक साठमारी नव घराणी मक्तेदार, कोण वाटमारीर कोण उदार. आजी माजीची कोपराक कोपरी, एकलो दुसरे दारी घुसखोर शिमेपार. घोडें अडलें दुडवार, जो तो व्होकल, फुडें लोकल, फाटीं फुडारी सुत्रधार. तरण्याचे उमाळे, अकलेचें दिवाळें, व्याधी व्यसन विधिकाराच्या आंगार. सभ्यतेचो फांत, फाटके बोथे, धवी जमात, काळे कोथे, सेक्स्टॉर्शनार. इब्रत लुटली, चार चौगांत फाटली, जिवाचे भोगणार, नावा विणे गांवार. पळयाचे टॉप स्टोरीज. आमदार सेक्स्टॉर्शनात ट्रॅप व्हिडिओ रेकॉर्डार. आमदारान 5 लाख ट्रान्स्फर केले. वर्सां आदले कांड. क्रायम ब्रांचीन ओडिशाच्या कुकेश रावताक धरलो. फातोड्डेचे 135 कोटीचे इन्व्हेस्टमेंट फ्रॉड इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेला कडच्यान क्रायम ब्रांचीक 7 जाणांक इंटरपोल लुकआउट नोटीस. आरोपी फॉरेनात. मांद्रे आदल्या सरपंचाचेर हल्ल्याच्या प्रकरणात पीआय ट्रान्स्फर. हल्ल्याक वापरिल्ली गाडी पुलिसांनी केली जप्त. आमदार डिफॅमेशनार. वागातोर सर्कस नमस्क्रे इयर एंड मेगा पार्टी 28 ते 31 रातची 8 सावन रातभर 10 वरां सेगीत 4 दीस पार्टी. परवानगी ना तरी तिकेट सेल सुरू. कुडचड्या बँक लॉकर स्कॅमात तन्वीची कस्टडी वाडयली. जामिनाचेर अर्द परवा. मॅनेजराक 14 दीस जेसी. पुलीस म्हणटा तन्वी आड ठोस पुरावे. मडकय नवदुर्गा देवस्थानाचे केशींत हायकोर्टाचो निकाल. मंदिराचेर माजनाचो व्यवस्थापकीय प्रशासकीय अधिकार. अर्दी बरोबर ट्रायल कोर्टांतले प्रक्रियेक 6 सप्तकां स्टे. स्ट्रेट अवे पयले खबरेचेर या. शॉकात गजाल. एकलो आमदार सेक्स्टॉर्शनाक बळी पडलो. क्रायम ब्रांच सांगता त्या प्रमाण तो बळी पडलो आनी क्रायम ब्रांचीन प्रकरण कळटा त्या प्रमाणे एक वर्सभर आदलें कशें कळटा. पूण क्रायम ब्रांचीन ह्या प्रकरणांत ओडिशांतले एकल्याक धरला. पूण शॉकात गजाल कित्याक, आमदार हू इज अ लेजिस्लेटर ताका बळी पडला आनी ताणें जे मागले पयशे ब्लॅकमेल सेक्स्टॉर्शना खातीर 5 कोटी मागले, 5 लाख दिलेय बी आमदारान. आमी स्ट्रेट अवे मुकेशा कडेन या. Mukesh, what is this case? I think crime branch must be probing what's the fact and all. What's the case exactly? See, the case started somewhere prior to December 2023. The accused, who has been arrested, Kukesh Rauta, a native of Odisha, used to live in Goa, and he was known to this MLA. And according to the complaint, the MLA was knowing to the accused. So one day accused made him a video call because he was known contact. So that video call was picked up by the MLA. But MLA was not aware that the accused was recording that video call. And later on, according to the complaint, the accused morphed that video as an obscene scene with the female. And then that message, that video was sent back to MLA saying that give me money, otherwise I'll upload it on the social media. So according to the complaint again, MLA, who is known as lawmaker, succumbed to that threat and gave money. First he gave 55,000 rupees. It is online transaction. There is a proof that 55,000 rupees was transferred from one account to another account, means to the accused account. And according to, once the accused got the money, he started the process of extortion. A small amount he started taking, and ultimately recently he demanded extortion amount of 5 crore rupees. Then this MLA has approached the crime branch. Crime branch investigated. Initially inquiry was conducted, and then it was found that this person has taken money from that MLA. Then the FIR is registered.
The accused is arrested. Today he was produced before the Panjim court, and the court has granted 2 days police custody. So further investigation in this matter is going on. But of course, as you said, that it is shocking thing. I'm again telling you, a lawmaker who succumbed to the threatening when everybody knows that if somebody mocked your video, don't give a single penny, just approach the cyber crime or crime branch or nearby police station. Police will take care of it. But how can a MLA, a lawmaker, succumb and give money up to the 5 lakh rupees over 1 year? Investigation is in progress. Mukesh, one thing, as per the FIR, it says it was recorded and morphed. Now, when cybercrime is doing so much awareness, even the union government, cybercrime police, all are doing so much awareness about people. And why should a MLA pay 5 lakhs? That means there should be crime branch must be probing this angle also, because why should a victim pay if he has not committed any offense? I mean, if you look at this act of offense or a full FIR in toto, it leaves a scope to believe that MLA might have committed an offense too. So what's the initial investigation of police saying, or this aspect is being, because you just can't imagine a MLA paying 5 lakhs. Why should a MLA pay when so much awareness is being going on? Correct, Suez. Problem is that police is totally tight-lipped because this is matter related with the sitting MLA. That's why they don't want to give any details. But according to one of my sources, they said that when the complainant MLA was giving the complaint, this question was asked that why did you pay a single penny? You should have approached us first. So he said that this matter started in December last year, somewhere December last year, and then general election was approaching. So he was fearful that if this video comes or this matter comes out in the public, that will hamper the election campaign of that particular party. So that was the reason he thought that if he gives a little amount, it will not affect him and the matter will be over. But problem intensified, and problem then from 55,000 it reached to 5 crore rupees. Then he had no option but to approach the police. Anyway, keep tracking this case till it reaches the logical end. The second issue is about that fraud at Fatoda. As per the government claim or the CM claims again and again, the fraud is worth, economic investment fraud is worth 135 plus crores. Why has it been transferred from EOC to crime branch now? I mean, what's the difference in ambit of CB and EOC as far as this probe is concerned? Because EOC is a specialized cell to probe such crime. Is it some issue of ambit or jurisdiction or a political reason? Why should it be transferred to crime branch from a special cell of EOC? Actually, the process is reverse. Correct, Suyas. Just now I have seen the order copy which says that this investigation is being transferred from EOC, Economic Offence Cell, to the crime branch, and it says that in view of complexity of the matter, complexity of the case, the matter has been transferred to crime branch. They want to say that cops in the crime branch are more expert to handle this matter. This is related with the providing job abroad. So there may be that cyber cell comes under crime branch. So the department felt that crime branch would do better investigation. That may be the only reason. There is no other reason I see any other reason. For now, let's believe your version and the so-called version of crime. Keep tracking this because the matter is not going to end. Since the CM is again and again uttering the same things, the matter is going to last long, the probe is going to last long. Thanks Mukesh for that input. We are moving to the next story. दुसरी स्टोरी सर असॉल्टाची. आम पळयलां पॅडने कांय दीस जाले तापत आसा. पयलीं सनबर्नाचो एका वटेन बोवाळ सुरू आसा धारगळे. काल त्या आदले 2 दिसा फाटीं आदल्या सरपंचाक मारबडय केली.
सगळे आमदार मायकल सोपटे बिपटे आजी माजी सगळे जमले, कोणे जिताचेर आरोप केले, जितान तांचेर केले, आनी म्हणजे हल्ल्या फाटल्यान ते जबाबदार आमदार जबाबदार म्हूण ताचेर आरोप जालो. आतां फाटल्या काल आमी हो 360 इश्यू घेतलो, फाटले 24 वरांत प्रोग्रेस इतलो की एक म्हणजे पयलीं सद्या तो जर PI आशिल्लो ताका ट्रान्सफर मारलो खंय. आतां PI कित्याक ट्रान्सफर मारलो आसतलो आमगेले ज्ञानेश्वर फॉलोअप करता, ताका मागीर आमी विचारया PI खंय ट्रान्सफर मारलो. दुसरे वटेन हल्ल्या खातीर 5 जाण बुरखो घालून आयिल्ले, तांचे खंय गाडी जप्त केल्या आनी आतां लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेळटा त्या प्रमाणे 5 दोगांक धरल्यात आनी 3 सांपडपाचे आसात. आमदार म्हणटा आपल्याचेर चार्ज केला, आपूण हल्ल्या फाटल्यान आपूण डिफॅमेशनाक वतलो. आमी स्ट्रेट अवे ज्ञानेश्वरा कडेन या डेव्हलपमेंट पळोवपाक. ताजे पयलीं ज्ञानेश्वर स्क्रिनीचेर आसतना जिताचें बारीकशें वर्जन आयकुया आमी. अशें एलिगेशन्स करता पळय तेच्या पयलीं तेणी 1000 फावटी चिंतपाक जाय. म्हाजें लिगल तुमकां सांगला त्या प्रमाणे लिगल नोटीस आतां वयतली, तेंच्या डिफॉमेशन केस पयलीं पडटली, कित्याक विदावट एनी एविडन्स तो जो उलयता तेचे ताका रिप्लाय मेळटली. हेचेर हांव कोणाचें आयकचो ना, बाबा हें नाका तें नाका, हांव स्ट्रेट अवे करतलो. ज्ञानेश्वर, एक म्हणजे PI सो कित्याक ट्रान्सफर मारला आनी प्रकार कितें? आतां गाडी मेळ्ळ्या, दोगूच मेळ्ळ्या, 3 मेळूना म्हणजे कितें भायल्यान कोण हाडिल्ले गँगस्टर सुपारी दिवन काय? प्रकार सद्या एक्चुअल ग्राउंड परिस्थिती कितें आसा थंय चवकशेची? आयची अपडेट पळयत जाल्यार त्या केसींतल्या 2 जाणांक जे सस्पेक्टेड आसात, दुबावीत आसात, तांकां आयज ताब्यात घेतल्यात पुलिसांनी. तांची चवकशी सुरू आसा. तांच्यांनी नेमकें कितें सांगलें, कोणाची नांवां सांगली, हल्ल्या फाटल्यान कोण मुख्य सूत्रधार आसलो ती माहिती अजून उघड जावंक ना. जी कार वापरली गेली हल्लो करपाक, ती कार आयज पुलिसांनी सीज केला, जप्त केला. आणि उरिल्ले 3 जाण खंय गेलात, ते खंयसरले आणि तांचो शोध जो आसा तो पुलीस करतात. तातूंतल्यान एक अपडेट म्हटल्यार काल मुख्यमंत्र्याक जेन्ना मायकल आणि आदलो आमदार सोपटे मेळ्ळो, ताच्या उपरांत सोमतीच साजेच्या टायमार PI ची ट्रान्सफर जाली आणि मोपा पुलीस स्टेशनाचो PI चिमुलकर आसा ताच्याकडे एडिशनल चार्ज दिला मांद्र्या पुलीस स्टेशनाचो. आता PI ची ट्रान्सफर कित्याक जाल्यार PI ची ट्रान्सफर मारून एक्चुअली ते दाखोवपाक कितें सोदतात की PI तो इनकॅपेबल आसलो काय, तो PI खंय तरी आमदाराच्या दबावा सकयल आसलो काय, कोणाच्या दबावा सकयल आसलो काय, हो हल्लो करून इतलो टायम तो PI कित्याक वगी रावलो, ही एक गजाल आसा. त्या PI वगी रावचे कित्याक पडले? आता हे कित्याक वगी रावचे पडले ते कोण जर सांगपाक शकता जाल्यार खरे जे आता धरल्यात ते सांगतले की बाबा तांकां कोणें हल्लो करपाक लायलो, ताच्या फाटल्यान कोण आसा. आयज जर काल पळयत जाल्यार सोपटेन एक आरोप केल्लो की मांद्र्यान हेच्या पयलीं खुबशे मुख्यमंत्री जावन गेले, बरे बरे आमदार जावन गेले, पूण दादागिरी चलनासली, पूण आमदाराची दादागिरी चलता. सोपटेन खंयच मांद्र्याचो आमदार किंवा जी दारोलकर हे नाव घेवंक नासले. पूण आयज जितान सांगला की जेन्ना अशें हे जाता तेन्ना डेफिमेशनाची आपूण केस घालतलो आणि ताका लिगल नोटीस धाडटलो म्हणून. आता ते नोटीस लिगल धाडून त्या नोटीसी वयल्यान कायद्यान कितें जावपाचें आसा तें कळटलेंच, कारण तितले दिसना की कितें जावंक शकता अशें. पूण आतां जिताक दिसतालें तो घालतलो. जितान आनी एक स्टेटमेंट केलें की अशें खंय पयलीं कळंगूट चलताले, थंय खंय कोण गना काडटालो, कोण कोणाक मारतालो, ते खंय आतां मायकल मातसो ह्या सायडीन लक्ष घालपाक लागलो, थंयच्यान ते खंय सगळे आतां मांद्र्या ट्रान्सफर जावपाक लागला. म्हणजे आतां 27 पयलीं ते सगळे तशे ट्रान्सफर जातले काय, ही दोगांची 27ची तयारी आणि नेमकें कितें तें चल्लां सद्या. ज्ञानेश्वर, एकच गजाल इतल्या खातीर ही सांगली PI ट्रान्सफराचो इश्यू आयलो की कांय दिसा आमी फाटीं कुडचड्यारय केस पळयल्ली, ती वस्ताची केस. ताणें 3-4 दीस FIRच केलो ना, ताका ट्रान्सफर मारलो, सांजे रोखडोच FIR रजिस्टर जालो. आतां हांगा परत FIR जालो ना, PI ट्रान्सफर मारलो, सांजे केस रजिस्टर जाली, दुसरे दिसा गाडी आनी हांकां धरले. म्हणजे प्रत्येक कडेन इतल्या खातीरच हो इश्यू उपस्थित केला की प्रत्येक कडेन खंय तरी एलिजिडली जावं कितेंय जावं आमदाराच्या दबावा खाला PI PSI अशें पार्क केल्ले बी आसा काय कितें असो प्रश्न उपस्थित. कारण बीच बेल्टांकय खूब फाटी हें जाता, कितें रजिस्टर जालें ना की PI ट्रान्सफर अंजुणा वागातूर त्या बेल्टांकय हाजे पयलीं घडलां की PI ट्रान्सफर मारता. सो ही केस पॉलिटिकल नजरेन वता काय खरीच जेन्युइन एखाद्या सुपारी घेतिल्ल्या गुंडांचो कोणाचेर तरी गोंयांक हल्लो अशें क्रिमिनल एंगलांतल्यान वता काय पॉलिटिकल दिशेन वता? कारण आमदार बी भरसल्यात ते पळयत जाल्यार तोय एंगलान ताका फाटे फुटूं येतात म्हणून.
हय ते एक पॉलिटिकलीच आमी म्हणू शकता, कारण जे पीआयचे ट्रान्सफरी जे आमी पळयतात की तर एक तर ते पीआय त्या केसीनी कितें तरी तांकां ती खबर ना आनी तेंची ट्रान्सफर जाता अशें न्हू. त्या पीआयक ती केस फूल खबर आसता, त्या केसीच्या फाटलो सूत्रधारूय खबर आसता आणि म्हूण ते ताका खंय तरी अरेस्ट करनात असोय खंय तरी आतां दिसपाक लागला की आणि त्याच्या खातीर तेंचे ट्रान्सफरी जावपाक लागल्यात काय कितें, की ते पीआय जे आहात ते पॉलिटिशियन सांगतात किंवा तो कोण आमदार कोण तो तेचे आनी तेचे कितें तरी लिंक आसता म्हूण तो तेका भिवन वगी रावता काय. कारण पीआय खंय तरी आपलें काम करपाक फाटीं पडटात आनी ते चुकतात हे दिसून येता. हे आतां पीआयचे जे आमी ट्रान्सफरी पळयता ते फक्त ट्रान्सफरी मारून जावपाचे ना, ते पीआयचेर एक्शन खंय तरी जावपाक जाय, तेन्नाच हे सुदारतले. नाजाल्यार हे सिस्टम ही सुदारपाची ना. पॉलिटिकली विचार जर करपाक गेलो जाल्यार पॉलिटिकली कोणे तरी कोणाचो तरी हात आसल्या अश्यो घडणुको केन्नाच घडनात. कोण कोणाक बेश्टो धरून मारिना, ताच्या फाटल्यान कितें ना कितें पॉलिटिकल रिजन आसपाकूच जाय. आमी पळयता की मायकल मांद्रे येवपाची आनी मांद्रेचे लोक आपणाक कनेक्ट जातात अशें खूब स्टेटमेंटां करीत आहा. सो तातूंतलो हो एक मनीस जो मायकलाच्या बरो कॉन्टॅक्टान आशिल्लो अशें कळोन येता. सो ताका ती पॉलिटिकल लिंक आसा आनी ताच्या खातीर जाला आसूं कोण ना म्हणपाक शकना, पूण ते पुलिसांच्या एन्क्वायरींतल्यान कितें ते स्पश्ट थँक्स जातलें. ज्ञानेश्वर. आमी दुसरे स्टोरी कडेन मूव जातात. थँक्स फॉर द इनपूट. सनबर्नाचो बोवाळ धारगळे चल्ला. तेवटेन आतां खंय वागातूर एक नमस्क्रे सर्कस नमस्क्रे म्हणून पार्टी 28 ते 30 सेम तेवटेन सनबर्नाचें शेड्यूल 28 ते 30, हेवटेन 28 ते 30 सांजचें. दिसाक 10 वरां पार्टी चलपाची. रातची खंयची 8 वरां सुरू जातली 8 ती 10 वरां चलतली, म्हणजे फातोटेर मेरेन लोकांनी न्हिदपाचें ना. आतां ह्यो पार्ट्यो खंय ह्या बीच बेल्टां असल्यो चलत आसता, पूण घेतला कित्या खातीर हो इशू की हांकां कसलीच परवानगी ना आनी टिकेटी विकपा सुरू. म्हणजे सनबर्न जें वर्स पद्दतीन करीत आयलां, कोण परमिशन दिना. टिकेटी विकपा सुरू जाता. सनबर्नाक ना ना सरकार म्हणटा फायल पास जावची ना, फायल रिजेक्ट केल्या, अंदू हें केल्या, अंदू तें करचें ना, जावपा दिवचें ना, आनी निमाणें सनबर्न जाताच. कोणाची परमिशन घेनासतना तिकेटी विकून सनबर्न जाता. तसोच प्रकार हांगाय घडला. म्हणजे ह्या सरसकट ह्या पार्ट्यांची, ह्या बीच बेल्टांतल्या पार्ट्यांची अशीच एक मोडस ऑपरेंडी आसा काय कितें. म्हणजे सगळे ग्रांटेड धरतात, तिकेटी वाडटात आनी मागीर कोण तरी तें ठरयल्ले प्रमाणे मॅनेज करून तांकां प्रोविजनलाच्या नांवान परवानगी दिता आनी त्यो पार्ट्यो जायत असतात. आमी ओंकारा कडेन या. ओंकार हो व्याप कसो कितें, म्हणजे सनबर्नाचे समांतर ती पार्टी तांचो क्रावड घेवपाची काय सनबर्न थंय गेला म्हणून ती हाडल्या काय हे एक बीच बेल्टांतले जनरल पार्टी मदलीच असलो एक आवाक्याची ती पार्टी. हे कितें प्रकार हो एडवर्टायज चल्लो तो सरकाराची. डेप्टी कलेक्टर म्हणटा आपणे काय परमिशन दिवना, पंचायत म्हणटा आपणे दिवना, टिकेटी वाटपा सुरू. म्यूट आसा ओंकार, तूं म्यूट आसा. सांग. आवाज मातसो कमी येता. हय सांग सांग. डिसेंबर महिनो स्टार्ट जालो जाल्यार एन्जॉयमेंट करपाक लोक पुरीस चडशे गोंयांत येता डिसेंबर, आनी अश्यो ह्यो पार्ट्यो चालूच आसता. एका सायडीन सनबर्न, एका सायडीन धारगळे येले म्हणटा पण अजून ताका परमिशन मेळोंक ना. आनी दुसऱ्या सायडीन आतां ही एडवर्टायजमेंट स्टार्ट जाल्ली आहा की 28 तारखेच्यान हे 3 दीस कंटिन्युअस जावपाचे पार्टीचे आतां एडवर्टायजमेंट येयल्या. आतां ह्यो पार्ट्यो आहा त्यो 10 वरां चलतली, म्हणजे रातची 8 सुमार सुरू जाली ती 10 पर्यंत ही इंडोर चलतली, आउटडोर चलतली आनी तेच्या मागीर ते फुडली वरां आहा ती सगळी इंडोर जावपाची. अश्यो ह्यो पार्ट्यो ह्या फेस्टिवल सिजनान चालूच आसता. पण हेतून एकूच धाडस म्हणटा ते हेंचे हेतून की हेतून कोणाचेच अजून परमिशन तांकां ना. मेन परमिशन लागता ती कलेक्टराची, डेप्युटी कलेक्टराची सावंड परमिशनाची. हेका एक्चुअली ताका परमिशन जाय पडटा. पण आमी डेप्युटी कलेक्टराक विचारले तेन्ना तेंच्यांनी म्हटले आमी कसलीच अजून पर्यंत कोणाकूच परमिशन दिवंक ना. हे सुद्धा धाडस करून तेंच्यांनी सगळे जे लायनअप आसता कोण कोण डीजे करतले हे सगळे एडवर्टायजमेंट करून तिकेट सुद्धा विकलेल्यो आहात ह्या हितून. सो हेंचे धाडस पळय, कित्याक फायनली हे फेस्टिवल टायम आसल्यार खंय तरी तांकां खबर आहा की आपल्याक परमिशन हे मेळटले म्हणून हेतून हे आतां हे पार्टी ऑर्गनायज करता. ना तू म्हणटा ती गजाल बरोबर. कित्याक एका वर्षाच्यान जेन्ना धारगळे सनबर्न जाता
कळंगुटेचो आमदार म्हणटा ना ती क्रावड हांगा हाडा, खरो क्रावड ताजो बीच बेल्टां आसा, लोकांक तसल्यो पार्टी हांगा जाय. म्हणजे ह्या पार्ट्यां खातीर वावुरपी, तांचे खातीर आशिर्वाद दिवपी, त्यो चलोवन घेवपी सगळे आमदाराचे पक्कें पाठबळ त्या पार्ट्यां फाटल्यान आसता. आतां दुसरी गजाल, क्रायमाची तुगेली ती आमी केस फॉलोअप करता ती कुडचडेची. ती कुडचडेची म्हाका दिसता ती वस्त आसा. तिगेले बेलाक आज आर्ग्युमेंट बी जाला आनी कितें रिजर्व दवरला वर्गीट. पुलिसांनी कितें से दिला हें कितें, आनी त्या बायलेन खंय आरोप केला पुलिसांचेर, कस्टडीक आपल्याचेर हात घालो, मारलें बिल्लें म्हणून. प्रकार कितें? एक्चुअली सुयश पळोवंक गेल्यार हे तन्वी वस्ताचे जे आमी फॉलोअप इतके दीस करीत आहा, सो आज तेजेर बेलीचेर आज एक्चुअली तेजो रिमांड सोंपतालो आनी तेणे बेलीकूय अप्लाय केलो. पण आज बेलीचेर आर्ग्युमेंट जाले आनी तेजी ऑर्डर आहा ती परवा दवरल्या, तेजेर परवा ऑर्डर येतली. आनी दुसरो जो बँकेचो मॅनेजर आहा आनंद जाधव, तेका 14 दीस आतां ज्युडिशियल कस्टडी पडल्या. पुलिसांचो सेम म्हटल्यार तेंच्याकडे अशें सांगलां की तन्वीच्या अगेन्स्ट सगळे आमच्याकडे तेज्या अगेन्स्ट सगळे जे डॉक्युमेंट्स आहा हे प्रूव्ह करपा खातीर सगळे डॉक्युमेंट तेंच्यांनी आपल्या पुलीस सेन दिल्या आनी तेजेर ही ऑर्डर आतां फुडल्या परवा हितून बेल रिजेक्ट जातली काय मेळटली ते थारतले. हय, पूण ती जे पयर आमी इनपूट घेतलं त्या प्रमाणे तिगेले खंय 3-4 अकावंट उस्तून जाले, फक्त 8,000 रुपये कितें तरी उरल्या. आतां त्या दिशेन कितें प्रगती केल्या म्हणजे फाल सकाळी पयशे लोकांक खंयच्यान दिवपाचे, कितें दिवपाचे, ती बायल सांगता त्या कोतान सगळे कोड्डून मोकळे केले काय खंय पार्क केले कशें कळटलें. कितें फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन इनपूट कितें फाटले अकावंट डिटेल कितें आयल्या पुलिसां कडेन त्या नजरेन कितें कळ्ळां? ना कित्याक आमीच ब्रेक केल्ली की तेज्या अकाउंट 4 अकाउंटान फक्त मेळोन फक्त 8,000 हे त्या अकाउंटान उरला. पण अशें स्टेटमेंट केला की तिने सगळे पयशे आहा ते खंय तरी खर्च केला अशें म्हणून तेंच्यांनी स्टेटमेंट केला. आतां पुलीस आतां रिकवरी कशी करतली तेजो व्हडलो प्रश्न. कित्याक हो अमाउंट जाला तो आतां 1.5 कोटीच्या वयर अमाउंट आतां हो सुयेश आतां पावला. बरोबर, ओके. कीप ट्रॅकिंग एनीवे. पुलिसांची से आतां बेलाचो कितें तें फुडार फाल्यां सकाळीं 1-2 दिसांनी ताचें वर्डिक्ट कळटलें. पूण पुलिसांचे सेचेर कितें कितें कॉन्क्रीट बाबा एविडन्सीस किंवा तिजे अगेन्स्ट कितें कितें पुलिसाच्या हातां लागलां, एनिवे आमी तें ट्रॅक करीत रावया. थँक्स फॉर इनपूट एंड नरेशन. ओंकार, आमी दुसरे हो 360 डिग्री ग्रावंड झिरो रिपोर्ट वायंड अप करपा कडेन पावल्यात. वता वता एक म्हत्वाची गजाल आमकां खबर आशिल्लें, मडकय नवदुर्गेचें देवस्थान जें आसा, आतां गोंयांत ही कांय देवस्थानां जीं आसा दे आर मॅनेज्ड एंड गवर्न एज पर महाजनी एक्ट अथवा 90-10 कॉम्प्रोमिजो जो आसा पोर्तुगेज काळांतलो, त्या प्रमाणे महाजनी एक्ट ताका धरून ती देवस्थानां एडमिनिस्ट्रेट जातात किंवा मॅनेज जातात किंवा गवर्न जातात. आतां गांवांक ते डिस्प्यूट असो आशिल्लो की ते महाजनांनी चलोवचें काय ते गांवाच्या बॉडीन चलोवचें. सो फाटली एक 7-8 वर्सां फाटीं तो पयलीं वाद जालो आनी फाटलीं कांय वर्सां ते गांवकार थंयचे उत्सव बी करताले. डिस्प्यूट ट्रायल कोर्टांत गेल्लें फोंड्या. आतां थंय एक डिस्प्यूट चालू आसा ऑलरेडी, कारण मुर्ती बदलपा वेल्यान तो पयलीं वाद सुरू जाल्लो. मागीर तातूंत पावणेचे कॉम्प्लेक्सिसिटीज आयल्यो. पावणे देवीक जें साहित्य येता ताची पावणी कशी करप हें अशी बारीक बारीक डिस्प्यूट ट्रायला फुडें आसात. पूण हायकोर्टा मुखार जो आयलो वाद, ज्याचे आज निकाल हायकोर्टान दिला, तो वेदर तें देवस्थान महाजनांनी एडमिनिस्टर आनी गवर्न करप, मॅनेज करप काय आनीक कोणें. सो सिंगल बेंच जो आसा हायकोर्टाचो, ताणें आज वर्डिक्ट दिलो की एज पर 1910 कॉम्प्रोमिजो आनी फॉलोईंग द महाजनी एक्ट तें देवस्थान हें महाजनांनीच गवर्न आनी मॅनेज करपाचें. महाजनी 8 वांगड फामिलीज ज्यो आसा तांच्या आनी तें बॉडीन मॅनेज करपाचें आनी गवर्न करपाचें. फक्त कोर्टान एक गजाल तातूंत केल्या की आपलीच ऑर्डर 6 विकां खातीर स्टे ऑपोजीट पार्टीन, गांवकाराच्या पार्टीन 8 आठवडे मागिल्ले. कोर्टान 6 आठवडे मेरेन ती ऑर्डर ऑपरेट जावपाक स्थगीत दवरल्या. आनी तेच बरोबर फोंडेच्या ट्रायल कोर्टाची प्रोसिडींग्स जी आसा ती 8 सप्तकां खातीर स्टे दवरल्या. ही स्टे इतल्या खातीरच दवरल्या की ब्रिदर समजा गांवचे लोक जी बॉडी आतां थंय ती चलयता देवस्थान फाटलीं कांय वर्सां, तिका
समजा फुडें खंय तरी अपील करूं जाय किंवा सुप्रीम कोर्टाक वचूं जाय किंवा आनी कसली रेमेडी सोदपाक जाय, त्या खातीर ब्रिदर म्हणून ह्या ऑर्डरीचें ऑपरेशन जें आसा, इन फोर्स ती ऑर्डर येवपाक 8 वीक तिका ब्रिदर स्टे दवरला. गांवच्या लोकांचो किंवा सद्याच्या कमिटीचो आतां ताजेर स्टँड कितें ह्या वर्डिक्टाचेर तो लेटस्ट आमकां कळिल्लो ना, घडी 1-2 दिसांक कळत. पूण एज ऑफ डेट कोर्टान एस्टाब्लीश केलां की नवदुर्गा देवस्थान मडकय हॅज टू बी एडमिनिस्टर्ड, मॅनेज्ड एंड गवर्न एज पर कॉम्प्रोमिजो 1910 एंड महाजनी एक्ट. तर इतल्याचेर हो 360 डिग्री ग्राउंड झिरो रिपोर्ट आमी सोंपयतात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. परत मेळया. देव बरें करूं.